दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मग छा बाबूनो तुमच्या लागी आता कोणी येऊन सांगले आमच्या लग्ना जिविताचो मोग कितें उणें उणें जावन येता म्हणून. आमच्या लग्ना जिवितांत उणें जाल्लो मोग आतां कसो सोडोवचो म्हाका कळना म्हण एक विचारता. तो लग्ना जिविताचो मोग उणो जावचो रावोंक चडोवंक आनी तो मोग पयलींच्या बरीत चड जावंक तुमी तांकां कितें सांगतात? मग कोणी मनीस तुमच्या लागीं विचारना आयले म्हण चिंत्या तो उणो चड जावचो कसो करचो आमी एक चड एका जिवितान कशें करचें म्हणून. देखून तशी सारून येताना आमचे लागीं म्हणटात आतां अशें सोदून काडटा आमी. आमकां म्हळ्यार मस्त आतां एक्सपिरियन्स जाला तें सांगतना आमच्या लग्ना जिवितांत अशें जाता म्हणटाना मोग उणो जाता जाल्यार भक्ता घेवन वयर कुडल्यार रडटा दोळ्यान दुकान घालून. थोडे फावटी दादले दोळ्यान दुकान घालतात, थोडे फावटी स्त्रियोय दोळ्यान दुकान घालतात. आमच्या लग्ना जिवितान मोग उणो जाला देखून हें अशें जाता म्हणून. देखून आतां मोगाच्या न्हू लग्ना मोगाचो जिवितांत मोग परतून जळोवचो लग्ना जिविताचो मोग परतून तो फुंकून मस्त जळोवचो प्रकाशीत करचो कसो चडान चड जळोवचो कसो ह्या विशयांत आमी जाणा जावचें भोव बरें. हय देखून पयलें सोदून काडचें कितें म्हळ्यार मोग कसो उणो जाता गे म्हणून. लग्ना जिवितांत इतलो मोग करून इतलें पळोवन इतली भास दिवन इतलो टायम सांगाता घालून इतल्यो मेसेजी दिवन इतली गिफ्टां पाशार करून इतलो सांगात दिवन एकामेका मेळोवन आतां लग्ना जिवितांत मोग कित्याक उणें जाता म्हण आमी सोदून काडलें बरें. हाका आमी म्हणयेत लग्ना जिवितांत मोग उणो जावंक मोगाच्या बाबयनीनो मेन कारण जावन आसा भें जावन आसा. भेंत मेन कारण लग्ना जिवितांत मोग उणें जावंक. देखून लग्ना जिवितांत हें मोग उणें जावंक भें कारण जाल्यार ते कोर फियर्स म्हणटात. कोर फियर्स ऑफ द स्पाउजस म्हणटा. स्पाउज म्हळ्यार व्हंकल न्हवरो जोड्यां मदें कपला मदें स्पाउजसा मदें व्हंकले न्हवरे मदें तांचे कोर म्हळ्यार मूळ भें आसा. ते मूळ भें कितें देखून दादल्यांचें मूळ भें आसता, स्त्रियांचें मूळ भें आसा. दादल्यांचें मूळ भें कितें म्हण सांगल्यार म्हाका रेस्पेक्ट दिना मान दिना म्हळ्यार म्हाका दुर्साता घरा म्हाका सकयल घालता. हर एकांत हांवें कालें केल्यारय ताका ताणें सकयल घालचें म्हाका. तूं कालें व्हडलो तूं प्रेज ना म्हणलें सकयल घालता, रेस्पेक्ट दिना. आनी म्हाका किरिकिरी करता, मान दिना. काल सांगलें एक चिल्लर वस्तू बळें किरिकिरी करता आमी तशें किरिकिरी करता म्हूण सांगतात. म्हाका किरिकिरी जाता म्हणून म्हाका चिल्लार करता म्हणून. दुसऱ्या दादल्यांक कालें म्हळ्यार म्हाका कंट्रोल करता म्हणून. म्हज्या बायल म्हाका कंट्रोल करता म्हळ्यार म्हाका हांवें कितें करचें कितें करून जावन पुरो ताणें सांगल्या बरी करचें म्हाका कंट्रोल करता म्हणून. कंट्रोल करता म्हज्या आवय बापायक लागीं उलोवंक आनी म्हज्या फ्रेंड्सां लागीं उलोवंक म्हज्या भाव भयणी लागीं उलोवंक म्हाका जाय जालें करूंक सोडिना. तें कंट्रोल करता. तें करनाका हें करनाका म्हणून. म्हाका सूख दिवचें, म्हाका समाधान दिवचें, म्हाका खुशी दिवचें म्हाका करूंक सोडिना म्हणून. म्हाका बिलकूल करूंक सोडिना म्हणून. तशें सांगून तें बेज म्हाका कंट्रोल करता म्हणलें बें. मागीर फियर ऑफ हेल्पलेसनस म्हळ्यार सकाळीं ब्रेकफास्ट जाय ताका लेट करून न्हिदता आनी ब्रेकफास्ट मेळना, कापी मेळना. म्हाका डोमेस्टीक म्हणजे वस्तू आनी बरें मिशिनान घालता गी ना गी आनी म्हाकाय उमळूंक टायम ना. तें घरांत आसा पळय म्हाका ताच्या म्हाका डोमेस्टीक हेल्प मेळटा गी ना गी तयार करचें जेवण तयार करचें म्हाका जाता गी ना गी म्हाका रांदूंक वचूना ताका रांदूंक करनिता गी ना गी म्हणलें हेल्पलेसनस. दुसरें हेल्पलेसनस काल म्हूण सांगल्यार म्हजे आवय बापाय आसात प्रायवेंत हांव एकलो तुपूत तांकां पळयचें. हें म्हणटा तूं घरा वचनाका म्हणटा गी आवय बापाय पळयनाका म्हणटा गी म्हणून बें ताका ताचें बें. फियर ऑफ फेलियर म्हळ्यार म्हजें लग्ना जिवीत फेलियर जाता गी म्हजें इनकम म्हणून म्हाका म्हजें घर आतां हात घाला तें जाता गी ना गी म्हणलें बें जाता. म्हज्या कामा कडेन म्हाका प्रमोशन मेळटा गी ना गी म्हणलें तें आनी एक व्हडलें बें दादल्या मनशांक आसता. फेलियर जाता सलवण येता म्हणून. संबंद कांय सक्सेसफूल जाता गी ना गी. आतां आमचो संबंद दोगां मदलो तांचें कुटाम आनी म्हजें कुटाम हें सक्सेसफूल जाता आमचो संबंद सक्सेसफूल जाता गी ना गी म्हणून. म्हजें कामा कडेन केलें सक्सेसफूल जाता गी ना गी हें कोर फियर तें म्हाका अर्थ करता गी ना गी म्हणलें तें ताचें बें आसता. आनी म्हाका सांगलें आयकता गी ना गी म्हणलें दादल्यांक बें आसा हें तांचें कोर फियर्स जावन आसा. स्त्रियांचे कोर फियर्स काल म्हळ्यार तांचे कडल्यान डिस्कनेक्टेडनेस. स्त्रियांचें कोर फियर आसा तांचे मूळ काळजा भितरलें गुंडायत आसचें थोडी बें आसा. काळजाच्या गुंडायन तांच्या थोडें बें आसा. तें बें
मोगाच्यान तें बँक काडचें पडटा देखून स्त्रियांचें बँक घालें म्हळ्यार डिस्कनेक्टेडनेस म्हजे हांव म्हजो नवरो पयस येता गी आनी एकल्याच्या लागीं येता गी म्हाका कांय पयस सुद्दां म्हजे लागीं आसलो मोग कोतो मोग आतां उणो जाता गी आतां म्हाका क्लोज ना गी तो म्हजे हांव पयस येता गी म्हणलें बे मागीर तेंच्या खाला म्हाका सिक्युरिटी हाचेर बार घालीत कितें घालता गी वो म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या पळयता गी ना गी तशें हाचेर हांव इतलीं पाती येवन आयल्यां आतां हांव आस सोडटा गी म्हजो आस सोडटा गी हें म्हणल्यार स्त्रियांचें बें आसा तांचें तें बें आसा सिक्युरिटी बें मागीर वो म्हाका आदार दिता गी ना गी म्हणलें बें आसा वो म्हाका एप्रिशिएट करता गी म्हाका सपोर्ट करता गी म्हाका एनकरेज कर मुखार वचूंक येता गी म्हणलें तें तांचें बें आसता स्त्रियांचें बें आसता देखून स्त्रियांचें मूळ जो आसा तें कोर फियर्स जावन आसा तें बियाचें मूळ फियर ऑफ नीड बियाक कळलें मूळ घेवन सोदून काडचें तांचे कडेन उलयतना बियाचें पयलें मूळ जावन आसा फियर ऑफ नीड म्हाका गरजो आसात त्यो गरजो मेळटा गी ना गी म्हणलें प्रमाणे म्हज्या आवय बापायक पळयचें नातल्यार म्हाका सपोर्ट करचें म्हाका घरा येताना ताणें मोग करचें हांव राती मुसर लेट मुसर म्हाका हांव काम करतां हांव घरा येताना म्हाका ताणें सपोर्ट करचें हें सपोर्ट करता गी ना गी म्हणल्यार फियर ऑफ नीड मागीर फियर ऑफ वॉन्ट्स म्हळ्यार म्हाका म्हज्यो म्हणलेल्यो गरजो आसात म्हाका ऑफिसाक अर्द घंटो पयलीं वचचें पडटा काम आनी तयार दिवंक देखून म्हज्या हें म्हाका मागीर गरज म्हजी हें फियर ऑफ वॉन्ट्स आनी तशें म्हाका थोडे फावटी म्हजें म्हणलें वस्तू आनी प्राडूंक हें कांय कुडी काडटा गी म्हणून फियर ऑफ वॉन्ट्स आसता तशें देखून चड गरज आमच्यो गरजां पैकी चड गरज न्हवऱ्याकी तशेंच व्हंकलेकी तशेंच बियाचें मूळ आमी सांगलें फियर ऑफ नीड न्हवऱ्याकी व्हंकलेकी फियर ऑफ नीड व्हंकलेच्यो गरजो आसात न्हवऱ्याच्यो गरजो आसात देखून व्हंकलेचें वॉन्ट्स आसात ताच्या फ्रेंड्सां लागीं उलोवचें ताका इल्लो फ्री टायम तेंपरा तें व्हंकलेचें ताचे वॉन्ट्स आसा ताचें जाय जाल्लें आसा न्हवऱ्याक थोड्यान जाय जाल्यार चड गरजेचें मोगाच्यान जावन आसा मोग वो मेळटा गी ना गी म्हणून मोग मेळटा ना म्हणल्यार बें व्हरतें बें हें बियाचें मूळ मोग जाता गी ना गी आशिल्लो मोग मेळटा ना गी म्हणलें व्हडलें बें जावन आसा व्हडलें बें आशिल्लो मोग मेळटा गी ना गी म्हणलें बें व्हडलें बें बिया बेक व्हडलें बें जावन आसा देखून बें काल करता म्हळ्यार मोग वाडोवंक दिना बें बिलकूल मोग वाडोवंक दिना मोग वाडोवंक सोडिना बें आसल्यार मोग वाडना चिड्डाता अशें कशें काळोख आसल्यार आमकां कांय दिसना काळोखान ते झाडां दवरल्यार काळोख झाडां वाडनात झाडां वाडायचे जाल्यार उजवाड जायचे मोग वाडोवंक धैर्य जायचें बें आसल्यार मोग वाडना मोग वाडोवंक तें सोडिना मोग परत्यान वाडोवचो कसो पुंकून पालवालो मोग परतून जळाशें करीत कुरवंचो मोग परतून जळोसो कसो आमगे पयलें करंट नासलें लॅम्प आसले ते कुरवाताले त्या झाडां बाब काय करतालो तो पालवून ताचे वयली करी काडटालो आनी परतून ती वात बरी करून अशी करून वात बदलितालो आनी बरो उजवाड त्या झाडां वासूंक बरें जातालें ते 2 लॅम्प आसले व्हडले लॅम्प आमकां कापटा ग्लास पडटा म्हणून बाबा म्हणटालो हांव तूं तें समा करता म्हणून कुरवाताना म्हाका सांगा म्हणून देखून आमच्या लग्ना जिविताचो मोग कुरवंचो परतून प्रकाशप्री जळच्या बरी करचो कसो मोग करियेत गे म्हणून देखून मोगाच्यान नीड फॉर लव फियर लेसन्स उणो करता इंटिमेसी म्हळ्यार रवडारी मोग म्हळ्यार इंटिमेट म्हणटा आमी इंटिमेट लव तो उणो करता लेसन्स उणो करता इंटिमेसी उणो करता एकामेकाचो तो गूंड मोग गाढ प्रिती उणें करता बें शेअर केल्यार बरें मोगाच्यान म्हजें कळलें बें म्हाका दिसता ताचे वयच्यान तूं जेर बार घालूंक जाता की ना गी तूं म्हाका पळयताय की ना गी आनी तूं म्हाका आयकता की ना गी म्हणलें म्हजें बें म्हणून व्हंकलेन न्हवऱ्या कडेन सांगचें आनी न्हवऱ्यान हांव हेल्पलेसनेस आसतना तूं म्हाका कुमो करताय गी म्हज्या कुटुंबा पळयताय हें म्हजें बें म्हणून तें न्हवऱ्यांनी सांगचें बरें तें पळोवन नीड टू शेअर तुमचे बें कितें म्हण एकामेका सांगल्यार भोव बरें लग्ना जिवितांत त्या जाल्यार तें वाडटा दुसरें बें मोग वाडोवंक दिना म्हणून आमी पळयलें देखून परतून वाडोवचें एकामेका घाल कसो म्हळ्यार एटेन्शन दिचें गामान दिचें एकामेका मस्त गामान दिचें तेन्ना मोगाचो उजो काळजांत जळटा एकामेका गामान दिल्यार आतां हांव गामान दिवचें म्हळ्यार घालें व्हंकल कितें करता आज तें कशें आसा आज तें संतोशाना गी आज तें इल्लेशें बेजारान आसा कितें बेजारान आसा तशें म्हणून आज इल्लेशें कंत करता तें काल्यार कंत करता कली ताची वरी कांय घरांत काल्यार उणें पडलां गी ताका काडून जावना गी या भलायकेच्या विशयांत गी या ताका कामा कडेन काल्यार प्रेशर मेळ्ळो गी कालें गी म्हणून न्हवऱ्यान ताका एटेन्शन दिचें आनी ताणें कालें म्हणटा म्हणून आयकाचें लिसन टू हर
लिसन टू हर. तशें तो न्हवऱ्याक व्हंकलेन गामान दिचें आनी तशें देखून एटेन्शन दिचें. न्हवरो आज पुरासान येयला मस्त काम आलें कोण ना. न्हवऱ्याक आज कितें कशेली टी करून दिवची सदांची तिगे एक मसाला टी करून दिया हांगी ह्या लायम ज्यूस बरो एक लायम ज्यूस करून दिता आज म्हणून ताका एटेन्शन दिचें. आनी मोगान ताका एटेन्शन दिल्या वेळार आनी ताका बार आनी ताका टायम दिचें. आयिल्ल्या क्षणां काम करूंक घ्यायचें आनी कापी हाडून दिली ताचें सांगता तो कापी पियेताना सांगता व्हंकलेन बसाचें. व्हंकल कामांत हांव येताना न्हवऱ्यान एक बरी टी करचें मसाला टी करचें. तो पयलो आयल्यार व्हंकलेक रेडी दवरचें फ्लास्कान उणून ओतून दिचें. पियेताना थंयच बसाचें. बिस्कीट जाय गी म्हण विचारचें व्हंकलेक आनी बिस्कीट जाय जाल्यार हाडून दिचें आनी तिचें सांगता उलोवन बसाचें आज कितें जालें कालन जालें म्हूण. ती सांगून सुरू करता. सांगून जाताना तिचें तें आयसोटोसीन हार्मोन तो सोडटा. आयसोटोसीन हार्मोन म्हूण आसा तो सोडटाना तिच्या तोंडार हांसो येतात. एक तरोसो उल्हास व्हरता. थंय मेळ्ळें तें ड्रज्जरी टेन्शन प्रेशर कामाचें पुरा ती अशी कंगाल जाल्ली अस्कस जाल्ली नित्राण जाल्ली कुत्तपडी सकत भरता ती. तें सांगताना भितरल्या सांगताना तिका हिलींग जाता. आयसोटोसीन हार्मोन सकयल आसून मस्त उणो जाल्लो तो मस्त उणो आसून कांय नातलो तिचें तें आयसोटोसीन हार्मोन भरता आसो भरता ती बळ अदीक जाता. तुका सांजेचें बरें एक जेवण करून येता. तुका खुशयेन न्हिदी येता. जेवण आरामशें बरें जेवण करी येता. तशें तो न्हवरो येताना ताका बरी टी करून तें सांगता बसून खाली आसल्या जाल्यार न्हवऱ्या कडेन उलोवचें नाका. आसल्यार जालें तो काम करून येताना आसना तो टी व्ही घालता. टीव्हीचेर भशेन तुवें टीव्हीचेर तो पळयचें ताचे कडेन कांय उलोवंक वचून जाता कितें जाता. टीव्हीचेर तो मॅच पळयता ताणें गोल मारलो हो आनी भारी बरो रोनाल्डोन गोल मारलो म्हूण सचिनान सेंच्युरी केली तशें धोनीन 60 मारले बरो कॅच म्हण तशें कॅच ड्रॉप जालें म्हणून तेजें व्हंकलेनी न्हवऱ्या सांगता मेळोवन आसल्यार आनी पुरो ताचें परतून टेस्टोस्टेरोन हार्मोन म्हणून तो बरोवन येता आनी मोग वाडटा. देखून एटेन्शन दिल्यार महाग जाता. एटेन्शन गामान दिचें व्हंकलेन न्हवऱ्यान गामान तेन्ना मोगाचो उजो काळजान जळटा. बळ अदीक जाता. खंय आसा तुजें बळ बोदीक थंय आसा तुजें काळीज म्हणटा जेजू. खंय आसा तुजें बोदीक थंय आसा तुजें काळीज म्हणटा जेजू. माथ्याच्या वांजेला 6 अध्याय 2 श्लोक 6:21 सांगता. देखून आज तुजें काळीज खंय आसा. मोगाच्या बाबा तुजें काळीज खंय आसा तुज्या पतीनेचेर. तुजें बोदीक पतीन तिचेर आसा ती. तिचो मोग तुजें बोदीक. तिचो मोग मेळ्ळ्यार तुका सकडी मेळ्ळ्या बरी. सकड उरले पयशे दुडू आनी पुरा खर्च आसा व्हंकलेचो न्हवरो मेळ्ळ्यार व्हंकलेचो मोग मेळ्ळ्यार. तशें तर व्हंकलेक न्हवऱ्याचो मोग मेळ्ळ्यार तिका सकडी सर्वस्व मेळ्ळ्या बरी. मोतयां भांगर आनी मोतयां मेळ्ळ्या बरी न्हवऱ्याचो मोग मेळ्ळ्यार. देखून जेजू म्हणटा खंय आसा तुजें बोदीक थंय आसा तुजें काळीज म्हणून. देखून आज तुजें काळीज खंय आसा म्हणून पळय. तें घरांत आसा गी त्या व्हंकलेचेर आसा गी या ऑफिसांत आसा गी या स्पोर्ट्सांत आसा गी मोबायलांत आसा गी शॉपिंगांत आसा गी फ्रेंड्सांत आसा गी मोबायलाच्या गेम्सांत आसा गी या तुज्या कुटुंबाचेर आसा गी खंय आसा. पयलें तुज्या व्हंकलेचेर तूं पयलें तुज्या न्हवऱ्याचेर. तशें मग आज तुजें काळीज खंय आसा तुजें गामान खंय आसा खंय एटेन्शन आसा तुवें पळयचें. खंय तुजें एटेन्शन आनी टायम आसा थंय तुजें काळीज आसा. तूं खंय गामान दिताय थंय तुजें काळीज आसा. थोडे फावटी म्हजे लागीं थोडीं उलोवन येतात इतलें फादर 20 मिनटां जालीं म्हणून मागीर 20 मिनटां जालीं म्हणटात. टायम गेलोच कळना कित्याक म्हणल्यार इंट्रस्टान उलयतात. तांचे सूख दूख सांगतना 20 मिनटां 21 मिनटां जातात. हांव आयकता दुसरी वाट ना. भुरगीं फाल्यां एग्जामांत तांकां काल जालें टेन्शन जालें फाल्यां कशें कालें बरोवंक जायना तें सांगतात. आयकचें पडटा. आयकनातल्या फाल्यां तें एग्जामांत बरें करिनात. हांव विचारून तो सवाल सवाल कुटून सवाल विचारता. ती जापी दिताना म्हणटा इतलें फादर 20 मिनिट्स फादर म्हणटात. फाल्यां वचून येवन फोन करतात फादर म्हाका एबाव 96 मेळटा म्हूण सांगतात. खुशी जाता आयकताना भुरग्यांक. देखून आयकता वेळ गेल्लो कळना म्हळ्यार इंट्रस्ट. तूं खंय इंट्रस्ट दिताय पळय खंय गामान दिताय पळय टायम गेल्लोच कळना. देखून थोडे फावटी आमी मार्क आनी काडिना इंट्रस्ट ना. खंय इंट्रस्ट आसा थंय तुजें प्रोडक्टिविटी आसा थंय उत्पत्ती आसा प्रोडक्शन आसा. देखून इंट्रस्ट आसल्या कडेन कॉन्सन्ट्रेशन आसा. हायेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन अशें इंट्रस्ट आसलें. देखून इंट्रस्ट गरजेचें. देखून भुरगीं कावन्सिलींग घेता इंट्रस्टा विशयान उलयता. कॉन्सन्ट्रेशन तें ना गामान कांय उलोवन ती म्हणटा तो गामान ना म्हण हांव तें उलोवंक वचना. हांवें उलोवचें इंट्रस्टा विशयान मात्र.
देखून इंट्रस्ट जाल्यार सकडी आसल्या बरी मोगाच्यान देखून खंय आसा तुजें बदीक थंय आसा तुजें काळीज म्हणटा जेजू आज तुजें काळीज खंय घरांत आसा खंय म्हण सोदून काडचें खंय तुजें एटेन्शन आनी टायम खंय वेळ दिता हितून तुज्या पतीनी खंय एटेन्शन आहा थंय आसा तुजें काळीज आज तुजें काळीज तुज्या नवऱ्याचेर आसा गे आज तुजें काळीज तुजो टायम नवऱ्याचेर आसा गे तुजें गामान नवऱ्याचेर आसा गे हे घडी बरो तूं चिंतून पळया देखून तुजो टायम आनी मनी खंय घालताय पळय थंय तुजें काळीज आसा टायम एटेन्शन टायम आनी मनी खंय घालताय पळय तूं थंय तुजें काळीज वेता थंय ऑटोमॅटिकली काळीज येता खंय टायम दिता चड टायम दिताय थंय तुजो मोबायलान टायम दिता जाल्यार तुजें काळीज मोबायलांत आसता नवऱ्याचेर दिल्यार तुजें काळीज नवऱ्याचेर येता मोग थंय वळटा पयशांचेर घालता जाल्यार पयशांतीन येता तुजें काळीज तुज्या कुटुंबांत घालता जाल्यार कुटुंबांत येता एटेन्शन वेळ दिल्यार कोणा कडेन तूं चड वेळ करशिताय थंय तुजें काळीज देखून भुरग्यांचो मोग करताय जाल्यार भुरग्यांचो मोग करताय जाल्यार तांकां टायम दिनाय तांकां एटेन्शन दिनाय एटेन्शन ना टायम ना मगर भुरग्यांचो मोग म्हणटात आवय बापूय थोडे म्हाका असो त्यो व्हडल्यान आसचें हांवें भुरगीं म्हणटात ना मम्मा म्हज्या जागी बसना म्हाका टायम दिना म्हणून कामांतावन येवचें आनी तांचें करूनचें भुरग्यांक टायम ना एक पोटलून जावन उलोवन एक किस भुरग्यांक मेळ उरलो ना आवय येतावनी बापा येतावनी मागीर ती म्हणटात काय म्हळ्यार भुरग्यांचो मोग करता खंय खंय जेजू म्हणटा खंय टायम दिताय खंय एटेन्शन दिताय थंय तुजें काळीज आहा भुरग्यांक थंय तुजें काळीज नासल्यार मोग खंय काळजांत मोग आसो काळजांत जेजून सांगलां भुरग्यांक टायम दिल्यार एटेन्शन दिल्यार मात तूं मोग करताय म्हणून मरी मायन पळय जेजू ते टेंपलांत आलो म्हाका रावोंक जायना घरांत म्हणली जुजे या म्हणली आनी जेजू कसो आपोवन हाडलो तांणी जेजू आयलो तांच्या सांगाता मरयेक तितलें एटेन्शन आनी टायम मरयेचें एटेन्शन पळय जेजू चुकलो कुडलो कळलो तिका वय तशें देखून तुजो टायम आनी मनी खंय घालताय पळय तुजें काळीज येता भुरग्यांचो मोग तांकां टायम आनी एटेन्शन दिल्या मात नासल्यार ना तर तूं तांचो मोग करिनाय बिलकूल टायम दिनाय जाल्यार टायम दिलाय जाल्यार एटेन्शन भुरग्यांक दिनाय जाल्यार भुरग्यांक गामान दिनाय जाल्यार भुरग्यांक वेळ दिनाय जाल्यार तूं ब्लफ करताय तूं पटी सांगताय ब्लफ करताय भुरग्यांचो मोग करता न्हू निज भुरग्यांचो मोग तुका ना आनी व्हंकलेक नवऱ्याचो मोग ना नवऱ्याचो व्हंकलेचो मोग ना टायम आनी एटेन्शन दिना जाल्यार जेजूचें उतार सांगता देखून तांकां टायम आनी एटेन्शन दिताय तर जाल्यार मात तसो मोग करताय तूं मोग करताय म्हूण चिंताय मात्र चिंताय मात एका कंपनीचेर शेअरांत तुवें पयशे घालय जाल्यार त्या कंपनीक तूं एटेन्शन दिताय त्या कंपनीक तूं टायम दिताय शेअर वयर गेले शेअर एक दीस कंपनी विशयान चिंतून आसताय 12 वरांचेर 11 वरांचेर सांजे 3 वरांचेर 6 वरांचेर घरा आयिल्ल्या उपरांत शेअरांत तुवें पयशे घाल्याय देखून ते खैर त्या कंपनीचो तूं मोग करताय त्या कंपनीन पयशे सोडलो ओ म्हजी कंपनी वयर आयली बारीक खुशी तुका तशें मोग सोडून येता देखून मोग करिनाय तूं थोडे फावटी आमी टायम दिना जाल्यार भुरग्यांक टायम दिना जाल्यार नवऱ्याक टायम दिना व्हंकलेक टायम दिना जाल्यार आमी चिंचे मात आमी मोग करता म्हूण आमी बिलकूल मोग करना टायम आनी एटेन्शन दिता तूं त्या देखून त्या कंपनीक तूं टायम दिताय जाल्यार तुवें शेअर घाल्यार तूं टायम दिताय इंट्रस्ट दाखयताय देखून तूं तें लायक करताय कंपनीक मोगाचें न्हू तुमकां स्लीम जाय बारीक जाय म्हणून तेन्ना एक्सरसायजाक तुमी टायम आनी एटेन्शन दिजें ना तर तुज्या टायम तुवें एक्सरसायज करूंक दिजें टायम एक्सरसायज करूंक दिल्यार तूं स्लीम बारीक जाताय तर तूं टायम दिनाय जाल्यार ताका बारीक जावंक टायम दिनाय एटेन्शनय दिनाय बारीक जावंक तर तुवें बारीक जावचें स्लीम जावचें कशें तुवें टायम दिल्यार मात्र आनी तुवें टायम आनी मनी घालिनासल्यार कडेन तुजें काळीज ना तूं खंय टायम आनी मनी घालिनाय थंय तुजें काळीज ना देखून आज तुजें काळीज खंयसर आसा तें तुवें एक पती जावन तुजें काळीज आज खंय आसा तुजो टायम खंय आहा पळयजें तुजें टायम आनी काळीज तुज्या व्हंकलेक दिल्यार तुमचो मोगाचो उजो जळोवन येता पेटोवन येता देखून पतीन जावन तुवें तुज्या पतीक टायम दिलोय जाल्यार तूं पतीक दिवचो टायम भुरग्यांक दिवन नजो पतीक दिवचो टायम उरल्यार खंयच्याक रांदपाक जावन गरनेताळ दिवन पतीक दिवचो टायम तो पतीक दिजेत तुवें मतीन दवरचें इतलो तावन इतलो वेळ म्हणसर हांव पती सांगत आसा म्हज्या नवऱ्या सांगत आसा टू बी वीथ माय स्पावज म्हणून देखून तें देखून तो टायम तांकां दिलोय जाल्यार तुज्या काळजान तांचो मोग भरता आनी तशें देखून तें खंय आसूंक जाय डिसायड कर तुजें काळीज खंयसर आसा जें आज तें खंय आसूंक आसा जाय आसलें आज खंय वचून पडलां तें खंय वचून पडलां तें तुवें डिसायड केजें टायम आनी एटेन्शन म्हजें काळीज नवऱ्याचेर आसलें आज खंयच्यार वचून पडलां तें हांवें आज परतून डिसायड केजें तें म्हजें काळीज खंय येता खंय थावन खंय गेलां म्हणलें निर्धार करचें देखून जो हांव बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3:18 श्लोक सांगता आमचो मोग फकत उतरांनी मात्र न्ही तो करणी आनी आटापूण आसा म्हूण उतरांनी मात्र आटापूण ना तो नीज मोग बरोवन येवचो दिसता करण्यांनी नीज मोग बरोवन तुवें करणी केल्या वेळार बैलेच्या मोगान तुवें घालें करताय पळय तातूंत तुजो मोग मेळटा तो मोग उतरांनी गोड गोड उतरां मस्त उलयतात
ते उतरण मात सुके उलाणे म्हणटा आमी, तुगेलो बाडू मातू म्हणटा आमी, वरोटो मातू म्हणून. देखून थांव तूं खरो ना, खरो मोग देवाचे उतार सांगता तुज्या करण्यांनी मोगूप जाता म्हणून. मोगूप जावन सकाळच्यान तुज्या करण्यांनी म्हणून. देखून तसल्यो करणी तयलीं कामां तुवें करिचें. बायलेच्या मोगान भरचें तसलें काडी जायचें. न्हवऱ्याच्या मोगान भरचें तसलें तुवें कामां करिचें व्हंकलेन जावन. देखून लग्ना जिवितांत मोगाच्या बाबयनी न्हू देव जायते अवकाश आमकां वदाकसून दिता एडजस्टमेंट करूंक. एडजस्टमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्हवऱ्या खातीर बायलेन मस्त एडजस्टमेंट करचें, थोडी हक्कां सोडचें. देखून म्हाका थंय रावचें हांगा रावचें म्हणल्यार हक्कां सोडचें, कंडिशन घालचें ना. न्हवऱ्या खातीर सॅक्रिफायस करचो, ते खंय आसा न्हवऱ्या खातीर. तशें थोडे फावटी न्हवरो कितलो सॅक्रिफायस करता व्हंकले खातीर. हांवें पळयलां कितले न्हवरे सॅक्रिफायस करतात, कितली व्हंकलो सॅक्रिफायस करतात. कितलीं जाणां भायल्या गांवांत न्हवरे करता कोलो सॅक्रिफायस तांचो. व्हंकल आनी भुरगीं हांगा तो तें कस काडटा कोलो सॅक्रिफायस. हांगा व्हंकल न्हवरो नासता आनी त्या भुरग्यांची साकरी करता, सकाळी तो सांजेर म्हणसर घर पळयता, ताच्या आवय बापाय पळयता, कोलो त्याग करता न्हवऱ्या पासत. तशें देखून एडजस्टमेंट करिल्यार देव जायते अवकाश आमकां वदकसून दिता लग्ना जिवितांत. एडजस्टमेंट जावंक तुमच्या सांगाती जिणी बदलाता. तुमची सांगाती जिणी दोगांची सांगाती जिणी दोगांय सांगातात पळय ती जिणी बदलून वाडोवन येता, बदलाता. तुमची भुरगीं वाडटात, तुमी कामां बदलातात, तुमी कामां बदलितात. ह्या कंपनींत हांव त्या कंपनीक, हांगा हांव थंय म्हूण कामां बदलितात. तुमी फुडें वेतात, थोडे फावटी पिड्यान पडटात. हें तुमची जिणी एडजस्ट करूंक फोर्स करता. कामां बदलूनचें तुमी पिड्यान पडल्या वेळार आनी भुरगीं वाडटाना तुमची जिणी तसोच सांगाती जिणी बदलूंक ह्यो संगती फोर्स करतात. बदलीचेच तुमी जिणी बदलीचेच पडटा. देखून ते तुमी जिणी बदलूंक हें फोर्स करता. एडजस्ट जावंक निस्वार्थी जावंक शिकचें. निस्वार्थी सेल्फ म्हजें म्हणलें सोडचें, आमचें म्हणलें धरचें. म्हजो स्वार्थ, म्हजेंच बरेंपण पळोवचें, म्हजें आनी हांव म्हजें बरेंपण, म्हाका जाय जाल्लें मात मेळाचें, असल्यांची ताप सोडचें. आनी आमकां म्हणलें आमचें म्हणलें चिंताप धरचें. आमच्या दोगांक कितें जाय तें निस्वार्थी जावचें, तें निस्वार्थी जावचें. 3 मेटांनी आमी एडजस्ट जावं येता मोगाच्या न्हू. ही आमच्या एकामेकाच्या हिता खातीर, आमच्या बऱ्यापणा खातीर, लग्ना जिविताच्या बऱ्यापणा खातीर, न्हवऱ्याच्या व्हंकलेच्या बऱ्यापणा खातीर तांच्या हिता पासत निस्वार्थी जावचें, मोगाळ जावचें, वंदाणिके करचें, वंदोनेचें एडजस्टमेंट करचें भोव गरजेचें. 3 मेटांनी आमी एडजस्ट जावं येता. एडजस्ट करूंक 3 मेटांत. पयलें मेट जावन आसा तुज्या पतीक या पत्नीक गरज निड्स कितें पळयचें आमी. म्हज्या पत्नीची गरज केली म्हूण हांवें तांचे निड्स कितें पळयलें त्या विशयान चिंतचें. देखून फिलोसॉफी फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 श्लोक 4 सांगता काले म्हळ्यार तुमचें बरेंपण मात्र पळयनाकात, हेरांचें बरेंपण पळया म्हूण. दुरदृश्टावत म्हळ्यार लग्ना जिवितांत मुखार गेल्ल्या बरीत हेरांचें बरेंपण, हेरांचो हुस्को हेरां विशयान चिंतचें उणें जाता. हें दुरदृश्ट, अनफॉर्च्युनेट. दुरदृश्ट म्हळ्यार लग्नाची दीस केल्या बरीत लग्नाची मुखार गेल्या बरीत हेरांचो हुस्को, हेरांचें बरेंपण पळोवचें उणें जाता. स्वार्थ म्हजेंच बरेंपण, म्हजेंच हांव आनी म्हजें ताचें सोडूं तशें म्हणून. देखून हें अनफॉर्च्युनेट दुरादृश्टावर जावन आसा लग्ना जिवितांत. हें बरें न्ही. देखून हें चिंतचें उणें, देवाचें हेरांचें चिंतचें उणें जावन येता. हेरांचें म्हजें चिंतचें चड जाता, हेरांच्या विशयान चिंतचें उणें जाता. देवाचें उतार सांगता हेरांचें बरेंपण घरांत पयलें चिंत, तुज्या घरांत तुज्या घराण्यांत हेरांचें बरेंपण पळय म्हूण. कहलीं उतरां पळयत पुस्तकाचीं. त्या वेळार आमचें कुटुंब नंदन जाता. हांव जेजू पळय ताचें बरेंपण चिंतूना, आमचें संवसाराचें आमचें बरेंपण पळय ताणें आमचो जीव दिलो. देखून आमकां सरकाराच्या दार उक्तें जालें, आमकां हें नवें जिवीत मेळ्ळें आनी सत्याचें जिवीत संतोश उल्हास सल्वासांव आमकां मेळ्ळें. तशें देखून आमी तें पळोवचें पडटा आमच्या जिणेंत. दुसरें जावन हें पयलें मेट आमकां कळ्ळें हेरांचें बरेंपण पळोवचें म्हणजे फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत 2:4 मेळ्ळें. दुसरें कालें म्हळ्यार दुसरी वाट जावन आसा सबमीट करचें. सबमीट टू ईच अदर, एकामेका न्हवऱ्यान व्हंकलेक सबमीट करचें, व्हंकलेन न्हवऱ्याक सबमीट करचें म्हळ्यार ताका शरण समर्पीत करचें. त्या वेळार तुज्यो गरजो गिव अप करचें. तुजे वॉन्ट्स, गरजो जाय, युअर वॉन्ट्स. गरजो म्हळ्यार म्हाका आतां जाय जाल्ली वस्त, आतां जाय जाल्ली कलें करची गरजो. आतां वॉन्ट्स दॅट नीड
नीड. वॉन्ट्स म्हळ्यार बॅग वॅनिटी बॅग म्हाका जाय, पूण वॉन्ट्स म्हणून सांगल्यार 40,000चे 60,000चे वॉच 60,000चे तेंपरा 2,000 वॉच मेळटा घंटे तें तेच वरां दाखयता, पूण तातूंत ती प्लेट आसा ही प्लेट आसा म्हणून आनी पुरा 20,000चे तें वॉन्ट्स देखून म्हजे नीड्स की वॉन्ट्स की पळयचे, देखून ते वॉन्ट्स म्हणजे गिव अप करीचे कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, व्हंकलेच्या बऱ्यापणा खातीर, न्हवऱ्याच्या बऱ्यापणा तुज्या व्हंकलेन न्हवऱ्याच्या आनी न्हवऱ्यान व्हंकलेच्या बऱ्यापणा खातीर, गरजां खातीर, व्हंकलेच्या गरजा खातीर, न्हवऱ्याच्या गरजा खातीर आपी त्याग करचे म्हण सांगता. एफेसकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 5:21 श्लोक सांगता, क्रिस्ता पासोतो एकामेकाच्या हिता पासोतो समर्पित करा. पती चिंता पती चिंता पतीन एडजस्ट करीचे म्हणून म्हज्या न्हवऱ्यान एडजस्ट करचें, ताणें तशें करचें, अशें करचें, ताणें अशें करूं का तें करूं. पतीन चिंता न्हवऱ्यान एडजस्ट करचें म्हणून, न्हवरो चिंता व्हंकलेन एडजस्ट करचें ना, दोगांयनी एकामेका एडजस्ट करचें. व्हंकल चिंता न्हवऱ्यान एडजस्ट करचें म्हणून आनी न्हवरो म्हणटा व्हंकल्यान एडजस्ट करचें म्हणून. पूण मोगाच्या न्हू पती घरचो येजमानी पती देखून पतीन ताणें पयलें एडजस्टमेंट केल्यार भारी बरें. दादल्यांनी स्त्रियांचो मोग क्रिस्ता पयसा बेसून केल्ल्या बरी तांणी करीचें म्हणून देवाची उतर सांगता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 20 आनी 25 श्लोक. देखून तो घरचो येजमानी ताणें जेजू पळय कसो जेजूचो एडजस्ट करून पयसा बेक मोग करता, तशें ताणें पतीन एडजस्टमेंट करचें पयलें करचें म्हणून. तिसरें मॅट जावन आसा कितें म्हण सांगल्यार एडजस्टमेंट मेक एडजस्टमेंट इन लिटल थिंग्स. ल्हान संगतींनी एडजस्टमेंट करचें, व्हडल्यो संगतींनी न्ही, ल्हान संगतींनी एडजस्टमेंट करीचें म्हणून. ल्हान तिके पयलें आतां ल्हान संगतींनी म्हळ्यार कालें 1-2-5 मिनटां पयलें येवचें, 5 मिनटां पयलें येवचें आनी देखून खंय बाय 5 मिनटां पयलें सुटचें. विलपीच्या पोदा येगो लिल्ली म्हूण तिका येवंक लेट करता, देखून एक येवचें. देखून गोईंग टू बेड एट डिफरंट टायम्स. तो न्हवरो एक पयलें न्हिदोंक येता, नातल्यार व्हंकल पयलें न्हिदोंक येता, न्हवरो पयलें न्हिदोंक येता, व्हंकल पुरो दुसरें कामांक करून येता. देखून व्हंकल तेवढे पटेन पयलें न्हिदोंक गेले वेळार न्हवरो पुरो ती आयदनां आसलीं धुवन आनी पुरा तो दवरता. इटलींत आसतना ती पयलें न्हिदोंक येताली, हांव मागण्याक येतालो आनी तो घरचो धनी येजमानी तो व्हडल्या कामार आसा तो. ती तांचें अंडरस्टँडींग जेवली आयदनां प्रथेंत आसतात. तो आमी पुरो उठोवन वयर गेल्या उपरांत तो राती बसून तो आयदनां धुता मागीर न्हिदोंक येता. खूब एडजस्टमेंट व्हडल्या पोजिशनार रावलो तो इटलींत. हांव तांच्या घरा रावताना ती मनशांक गोरी देखून डिफरंट टायम येता लिटल बीट एडजस्टमेंट करचें. देखून सांगाता जेवण करचें, सांगाता जेवण करूंक पळोवचें, सांगाता जेवण करचें. पत्नीक जाय जाल्लें सिरियल पळोवचें. पत्नीक तिका तें सिरियल लायक, म्हाका तें लायक ना म्हणून तिणें पळोवचें आनी न्हवऱ्यान पळोवचें. न्हवरो खरो गेम्स आनी पळयता, स्पोर्ट्स पळयता, बैल्यान इल्लेशें एडजस्टमेंट करून बसोवन एक दीस तें पळोवचें. एकामेक आयकोवचें, लिसन आयकोवचें, भारी बरें. दीस पडटा निर्धारांत मोग दाखोवचो निर्धार. आतां तूं निर्धार करून खणयताय एक च्या करता, मसाला टी करता आनी ती अशी करचें की तो मोग गलीज येता. तूं मोगा न्हवऱ्याक ती रुचच्या बरी ती टी करचें. देखून मोग दाखोवचें ल्हान करण्यांनी. तशेंच व्हंकल केलें रांदतना तें मोगान केलें जाल्यार ताका रूच येता. देखून तूं खोलो निर्धार करून खणयताय तातूंत मोग गलीजें. तूं मार्केटीक येताय निर्धार करून खणयताय व्हंकले खली वस्तू तिका लायक ती हाडिल्यार तिका मस्तू लायक निर्धारान मोग त्यो मोग काळजान बरोवन येता. देखून घर नितळ करतना भुरग्यांक शिकोवचें, भुरग्यांक सांबाळचें, हेल्प करचें, कुकींग करतना हात दिवचो, कुमकेस हात दिवचो. ओलो निर्धार मोग घालो जाल्यार तातूंत नीज मोग कितें म्हणून तूं उलयताय मात्रेनी तुज्या करण्यांनी तूं दाखयताय. कितें करताय तातूंत तूं आटापून आसा नीज मोग दिसता. देखून हे 3 मेळटा मस्त गरजेचें. देखून एडजस्टमेंट करचें स्पावजाच्या मोगा खातीर, तुज्या तिच्या व्हंकलेच्या मोगा खातीर, न्हवऱ्याच्या मोगा खातीर तूं एडजस्ट करीचें. तिकेशें 1-2 वर्साचें तो निर्धार सगळें जिणी बदलता, सगळें लायफ बदलयता, भारी बरें करता. देखून सुरिलो मोग आतां ना. तुमी पडल्यात, काळीज बदलिया, पयलेंच्या बऱ्या मोगाक फाटी येया म्हणून उगडापण ग्रंथ सांगता. 2 अध्याय 4 आनी 5 श्लोक सांगता. तुजो पयलेंचो मोग खंय गेला म्हणजे विचारता पयस सभेक तुजो पयलेंचो मोग खंय गेल्यात. तुमी कित्याक वयर जावन सकला पडल्यात, चिंतून पळयात. तुवें पडच्या पयलें खंय आलें म्हणजे काळ जाल्या आळ आसली, आतां तूं सकल धरणीर पडल्याय, कान जालें तुका म्हणजे जाता. पयलेंचो मोग लग्नाच्या जिवितांत तो मोग खंय गेलो तुजो म्हणजे विचारता.
देखून उगडापण ग्रंथ भारी बरें लग्ना मोगा वाडोवंक उगडापण ग्रंथान जायत्यो संगती आसात देखून देवाचें उतार सांगता रिमेंबर उडास कर आनी तूं खंय थावन पडल्या म्हणून फाटये रिटर्न रिमेंबर आनी रिटर्न मागीर रिपेंट पाश्चाताप खंय थावन पडला पळय तूं पाश्चाताप आनी रिपीट कर परतून त्याच मोगा रिपीट कर तो मोग रिपीट कर म्हूण पयलें जावन आसा रिमेंबर लग्नाच्या सुरविल्ल्या दिसांनी कितें केल्लें तें चिंत आमी लग्नाच्या सुरू खातीर जाल्ल्या वेळार आमचो मोग आमी कितें बरें करतले मोगा खातीर एकामेका खातीर तें चिंतून पळय थिंक अबावट द हॅप्पी डेज थिंक अबावट द त्या सुखाच्या दिसांनी हॅप्पी आसतना केल्लें जाल्यार पुरो चिंत आतां स्टॉप कर चिंतचें आतांची प्रॉब्लेमां आतांचें प्रेशर आतांचें स्ट्रेस आतां स्टॉप कर तें पयलेंचें चिंत सुरू जावन तुजो मोग कसो सुखासो आसा गी चिंतळ सुखा बरीत जाता आतां तुजो मोग आदल्याच्या मोगा बरीत सुखा बरीत जाता तुजें रिमेंबर उडास काड आदल्या मोगा सुरीच्याचो तुका रिटर्न दुसरें मॅट जावन आसा रिटर्न पाटी परतो म्हण देवाचें उतार म्हणटा पाटी परतो म्हण सांगता रिटर्न पाटी फोकस देवाचेर परती आहा म्हण फोकस संवसाराचेर कश्टांचेर न्ही तुमचो फोकस गमान देवाचेर दवरा म्हण तुमचें फोकस देवाचेर दवरा म्हण प्रॉब्लेम कॅरियर स्ट्रेस आनी प्रेशर तें ताचेर फोकस नाका म्हूण सांगता तुमचो फर्स्ट लवाचेर फाटी वसा म्हूण वसा जाय तुमचें गामान फर्स्ट लव सुरू आदलो मोगाचेर फाटी वसा म्हूण सांगता देवाचें उतार तिसरें पॉयंट काल सांगता म्हळ्यार रिपेंट पाश्चाताप म्हळ्यार कशें चिंताय कशें करताय तें बदलूंक पळय हें पाहिजे तूं आतां कितें करताय तूं खाले आतां चिंताय चिंता बदली पयलींच्या आतां प्रेशर तें पयशे घर तें पुरा सड्ड चिंताय तूं तें चिंतना आदल्या मोगाच्या विशयान चिंत हें इल्लेशें चिंत जाय पुरतें पूण चड तें चिंत आदल्या मोगाचें आनी कालें करताय तूं तें बदलूंक पळय लव इज ए चॉयस ताचें इंट्रस्ट पयलें आसल्या बरी आतां इंट्रस्ट ना देखून इंट्रस्ट आल्यार पयलेंच इंट्रस्ट आल्यार लव इज ए चॉयस तें म्हळ्यार बरोवन येता देखून जेजूचो मोगाचें लक्षण कशें तशें कर तुजें कर चड आनी चड गामान दी मोगान तूं बर मोगाच्यान चवथो मॅट जावन आसा रिपीट दीस केल्ल्या बरीत मोग उणो जावन येता लग्ना जिवितांत पूण आमकां बगता दीस केल्ल्या बरीत मोग उणो जाल्ल्या बरी आमकां बगता कितें करताय ताजळा मोग उणो जाल्ल्या बरी बगता आनी कितें करताय देखून तूं काल रिटर्न रिमेंबर रिटर्न आनी रिपेंट आनी रिपीट पयलें उडास काडीचें मागीर फाटी वसाचें मागीर पाश्चाताप पावचें मागीर कालंगडचें चवथें मॅट कालें रिपीट पयल्यांच्याक ते रिपीट वच दीस केल्या बरी उणो जाता ना पयल्यांच्या उडास कर आमी कसो मोग सुरयलो मोग लग्नाच्या पयल्या वर्सा आमी कसो मोगेर फस्ट एक वर्स आमचें कसल्या मोगान भरिल्लें त्या मोगा फाटी वसाचें देखून एकलो म्हजो प्रोफेसर सांगतालो केदाळे बी युअर स्पाउजस बिगेस्ट फॅन म्हणून बी युअर स्पाउजस बिगेस्ट फॅन म्हणून क्लासीन सांगतालो ताणें आमी आसतले हांव त्या दाडा तुज्या न्हवऱ्यान व्हंकलेचे फॅन जायचे फॅन म्हूण सांगल्यार आतां सचिन तेंडुलकराक फॅन आसात धोनीक ताचे म्हणली फॅन आसात देखून स्पोर्ट्समॅनांक तांचे फॅन आसात फॅन म्हणटा ताका देखून तूं बिगेस्ट फॅन कोणाचो तुज्या व्हंकलेन केल्लें तुवें अजाप पावचें व्हंकल तुका हिरोईन आनी व्हंकलेक न्हवरो हिरो न्हवऱ्याचे फॅन जायचे तुवें देखून एकामेकाक उत्तेजन दिजें म्हणटा हेब्रेव बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 13 श्लोक 3:13 सांगता एकामेकाक उत्तेजन दिया म्हण देवाचें उतार सांगता तुजो बिगेस्ट फॅन व्हंकलेक न्हवरो तूं कोण फॅन म्हण विचारलें व्हंकल्यान म्हणजे व्हंकले कडेन हांवें जर तर कोणी येवन विचारलें तुजो व्हडलो फॅन कोण म्हळ्यार म्हजो न्हवरोच तूं हांवें न्हवऱ्या पळयतना म्हाका जाप उरल्यान पळयतना जाता न्हवऱ्यान कालें केलें हांवें भारी म्हाका हांवें एप्रिशिएट करता म्हाका उत्तेजन दिता तो तुका देखून तुका देवान दिल्लो पात्र रोल तूं देवान दिल्लो व्हडलो पात्र तुका पतीनीक आनी पतीचो फॅन जावचें न्हवऱ्यान व्हंकलेचो फॅन जायचें आनी व्हंकले न्हवऱ्याचे फॅन जायचे जावच्याक वो देवान दिल्लो पात्र वो तुवें खेळाचें जिनेन खेळाचें फॅन जावचो पात्र देवान दिला तो पात्र तुवें मात्र खेळयेत तुवें मात्र तो पात्र घेवयेत देखून पतीनीक तें जाय
पत्नीक तें जाय न्हवऱ्यान फॅन जावचो तिका प्रशंसा दिवची तिका उत्तेजन दिवचो तिचो फॅन जायचे क्लॅप करचो फॅन म्हळ्यार काय आमी बसून ताणें खेळटाना ताणें गोल मार व्हडल्यान आमी हाव करचें आनी ताका प्रशंसा करची उत्तेजन दिवचें हाडिल्लें फास्ट करूंक गोल करूंक तशें देखून व्हंकलेक न्हवऱ्यान व्हंकलेक उत्तेजन दिवचें प्रशंसा दिवचें संवसार कालें करता आतांचो संवसार मोगाचें न्हू टिका तूं कालें कर 100 आनी टिका केल्ली मॅसेज येतात टिका म्हाका दुखचें खालें म्हळ्यार आमचें दुकरामास आमचें इडली आमचें काजाराचें थोड्यांनी हीन करून खीळ करून पळोवचें ती आमची संस्कृती मलगड्यान दिल्ली आमचें दुकरामासाचो परबळो येरां येवन पळयलां हांवें कितल्या फावटी हांवें पळयलां आमच्या थोड्या घरांनी जेवणां केल्ल्या वेळार आमचे क्रिस्तांव जाल्ले लोक येतात आनी ते कितले एप्रिशिएट करतात आमचें जेवण इडली आनी इसार येता इडली आसात की म्हण थोडे फावटीन आमी ही आमची संस्कृती कोणेंय हीळ कर म्हणल्यार हांव वाचूंक वाचना डिलीट करून सोडटा आनी खंय म्हणी ते अनावन्स केले जाल्यार एमसीन आनी आमच्या खंय स्टेजीर जावन केलें जाल्यार म्हाका कितलें दुखता की मस्त दुखता म्हाका म्हजो मूड ऑफ जाता आमच्या संस्कृतीक कीळ करून उलयतना स्टेजीर जावन आनी बरा देखून तुका संवसार टिका करता क्रिटिसायज करता तुका सकलाक घालूंक मस्त जाणां आसात देखून वकाल जावन तुज्या न्हवऱ्याक तूं सकलाक घालता ताका सकलाक घालताय ताची तुजो न्हवरो तशेंच तो न्हवरो तुज्या व्हंकले सकयल घालताय तिका ऑफिसा कडेन आनी सगळ्या कडेन तिका ते डेखेड डावन करूंक सगळी पळयता डावन करूंक तिका सकला घालूंक वयल्या स्थानार तो सकल्या स्थानार घालूंक मस्त पडटा तुवें तिका सकला घालताय 10 जाणां मुखार घाली नाका लग्ना जिवितांत जिणी वाडोवंक एफर्मेशन जाय एफर्मेशन म्हण जाय सही म्हणचे तुवें केलें समा म्हणचे एफर्मेशन जायचें तिणें बरें केल्ल्या वेळार तुवें सकला घालून वचो बरें डान्स केलें एप्रिशिएट करचें बरें काम केलें एप्रिशिएट करचें तिका प्रमोशन मेळ्ळें एप्रिशिएट करचें तो बरो डान्स करता एप्रिशिएट करचें ताचें काम एप्रिशिएट करचें ताणें धैर्यान केल्लें काम आमकां एप्रिशिएट करचें त्या दळा एफर्मेशन म्हणटा ताका एफर्मेशन सही म्हणचें देखून सुरवेर एफर्मेशन आसलें नांतर लग्न जातें हांव म्हणटा एकलो येवन रडटा हांवें खालें केल्यार ताका जायना तें अशें कोडी काडटा अवगूण सोदता आनी 10 जाणां मुखार म्हाका सकयल घालता म्हणून थोडे ती म्हणटा हांव इतलें बरें करता इतलें रांदप करता कोणी आयल्यार कोडी करता ताचें रांदप की ताका मीठ घालनाका मिरसांग घालना म्हणून आनी बरा ताका खालें करूंक जाय युजलेस म्हूण सांगता म्हूण एकामेका सकला घालचें देखून एफर्मेशन निदान फेड जाता लग्ना जिवितांत दीस येताना एफर्मेशन एकामेका उत्तेजन दिवचें एकामेका प्रशंसा करची निदान ती फेड म्हळ्यार उणी जाता देवाचे उतार सांगता एनकरेज करा उत्तेजन दिया म्हूण देवाचे उतार कितलें मोलादीक पळया देखून एफर्म द वॅल्यूज ते एफर्म कशें तूं एकामेका उत्तेजन दिवचें कशें म्हणून उत्तेजन दिवचें म्हळ्यार तांचीं मौल्यां तें कहलें बरें करता ताचे ते कहले बरे गूण आसात ते तूं एप्रिशिएट करचें वय तें एप्रिशिएट केलें आसतना ताच्या बायलेचें मोल चडटा तुज्या न्हवऱ्याचें मोल 10 जाणां मुखार चडटा एप्रिशिएट केल्यार प्रशंसा केल्यार इट रेजस द वॅल्यू ऑफ समथींग आतां हें भांगर बरें हाचें तिका खंय मेळना वो डिजायन मेळना म्हणटाना ताका वॅल्यू चडटा एक खंयच्या काराक वॅल्यू चडला म्हळ्यार कार कांय न्ही सगळी ताका बरें दिसता म्हणटात ताचे वॅल्यू येता सगळी ताका काणे येतात वॅल्यू चडटा एक कापाडी तशेंत एक शर्टी तशेंत वॅल्यू चडटा सगळें एप्रिशिएट केल्यार देखून एफर्मेशन केल्यार एनकरेज केल्यार ताचें वॅल्यू चडटा डज वंडर इन मॅरेज लायफ एप्रिशिएट केल्यार एफर्म केल्यार इट डज वंडर तें अद्भुत करता लग्ना जिवीत अद्भुत करता वय एक तें जालें एफर्म द वॅल्यूज दुसरें काल म्हळ्यार एफर्म द स्ट्रेंथ तुज्या बायलेचें बॉल कालें ती रांदच्यांत हुशार एफर्मेशन कर गरनितळ कडच्यान तितली हुशार ना ती चड्ड ताका त्या विशयांत उलयंक वचनाका रांदच्यांत आपूर बाय रांदता बरी जेवण करता बरी केक करता बरी जेवणां करता निस्तीं करता एफर्म कर तशें न्हवरो म्हळ्यार कामा कडेन बरो इनकम हाडटा घरा तितलो ताका काम करूंक जायना कोण ना तें इतलें ओवर टायम करून आनी बरो सांबाळ हाडटा कंपनींत एप्रिशिएट करचें न्हवऱ्याक व्हंकलेन ताका सकले घालचें न्ही ताचें बॉल कितें पळयचें ताका बायल तो वकाल बरें सिंगर हांव थोडे घरा येताना म्हजें वकाल एक पर किर्तन इगर्जेन सिंग केल्लें पावता सगळो लोक आयकतालो पळय तिका खुशी जाली आनी एकटी सिंग करया म्हणून जाता तशें ताका खंय पादा सिंग करता इतल्या लोकांक म्हाका तर लज दिसता म्हणा जाल्यार ती आनी एकटी सिंग करता गी पयली एकटी वचून तिणें सिंग केलो आनी बरें सिंग केलो आनी ती ताळो बरो घरा तेर्स म्हळ्यार तिणें कंथार म्हळें म्हाका मस्त लायक जालें तशें देखून बरें एफर्मेशन तिचें बॉल काल्यां पळय तें बेस्ट काल्यां पळय तें भायर हाडिचें न्हवऱ्यान
व्हंकले ती बेस्ट काल्यान ते भायर हाडचे आनी व्हंकलेन न्हवऱ्या ते बेस्ट काल्यान तो कोणी आयलो जाल्यार कूल रावता समाधानान रावता सगळ्यांक वेलकम करता मनशापण दाखयता हें ताचें बरें तें ताचें बोळ ताचें बोळादीक ताचें त्या विशयान सांगचें आनी थोडे फावटीन ताचें खालेंगी घरांत ते एडजस्टमेंटान समज जायना आनी थोडे फावटी इनसेन्सिटीव तो बायल जेवली गे मनीस सारिना तेन्ना तुवें सांगून आसूं नजो ताचें बोळ कितें आहा पळय तें सांगूंक फुड्यान सरीचें देखून मोगाच्यान ताचें बोळ कितें तें पॉयंट आवट करीचें आनी ताचें हस्कत कांय पॉयंट आवट करूं नजो ताचें पॉयंट आवट बरेंपण ताचें बरें कितें आहा वॉट इज गूड इन हीम पॉयंट आवट करतना ताची वाडावळ जाता व्हंकलेची वाडावळ जाता न्हवऱ्याची वाडावळ जाता तांचें वस्ट पॉयंट आवट करतना तांचें तें खाल जाता तांचें तें जुत्तून आतल्या बरी जाता हस्कत कांय जाता देखून देखून कंपॅरिजन बिलकुल करूं आतां पळय कळलें ताचें बोळ दिवचें गेलें न्हवऱ्याचें बोळ म्हणचें गेलें ताका म्हज्या न्हवऱ्याक एकली म्हणाली म्हजो न्हवरो कोणीय जावन दी तो एक्सेप्ट करता म्हज्या घरच्यान कोण जाल्यार रावन दी तो एक्सेप्ट करता घरा ताणें येवन आनी येचें म्हूण कांय ना तो एक्सेप्ट करता सगळ्यांक हेरांक एक्सेप्ट करता तो आनी म्हज्या न्हवरो पळय उदारी फादर तो उदारी तो ताका मनशापण भारी फादर म्हज्या आवय बापायक ताचें खोल मनशापण फादर ताचें तें सगळ्या म्हज्या आवय बापायक ताच्या आवय मोगान पळयता तो मनशापण आहा ताचें म्हणून मागीर म्हज्या न्हवऱ्याक हेल्पींग नेचर फादर म्हजें हेल्पींग नेचर म्हज्या व्हंकलेक हेल्पींग नेचर फादर म्हज्या आवय बापायक कितलें बरें घालून पळयता तें म्हज्या व्हंकलेक बार हुशार फादर तें खंयचें नाय म्हणना खंयच्या कित्यार फादर म्हणून म्हजें व्हंकल कालें दुख येयल्यार बक्षिता फादर बक्षिता आनी हांवें खालें केलें तें चेर करता म्हणून चेर करता म्हाका चेर करता चेर्स मी म्हणून ती म्हणटा आनी एका घरा गेल्या वेळार म्हजो न्हवरो खालें केल्यार उत्तेजन दिता आनी चेर करता वरचें ताळीर पडटा फोर म्हज्या व्हंकलेन वाचलें भारी बरें जालें फादर वाचप ही गरजेंत म्हणून आनी लिडरशीप आनी परत तशें देखून म्हज्या व्हंकलेक इगो म्हणलें ना फादर कांय इगो ना ता म्हणलें ना म्हजें व्हंकल खंय एडजस्ट जाता म्हणून आनी एका घरा गेल्यार ती म्हणटा म्हजो न्हवरो फादर कोलो एडजस्ट करता फादर कोणूय आसल्यार जाल्यार कांय जेवण उरोना जाल्यार खाली शितांनी सारकान जेवण करता कोण सांगा तें एडजस्ट करता फादर कोणी येयल्यार जागोना जाल्यार तें आमचें रूम ताचें बेडरूम सोडून दिता आनी भायर येवन न्हिदता म्हणून अशें देखून कळ एडजस्ट करता फादर तशें म्हणून देखून थोडे फावटी आमी अवगूण सांगचे जाल्यार तांचे वस्ट फाडगूण सांगचे अवगूण सांगचे जाल्यार म्हजो न्हवरो पिठ्ठाशी नाजाल्यार म्हजें बायल पिठ कंजूस म्हणचें बरें न्ही बरें न्ही तें दाखोवचो म्हजें बायल इनसेन्सिटीव ताका पडोवन तो वचना आमी बुके नागिना तेचे अवगूण सांगून नजो अवगूण म्हजें बायल स्वार्थी म्हजो न्हवरो स्वार्थी सेल्फीश म्हणून नजो म्हज्या न्हवऱ्याक तें मनशां पडूंक ना म्हज्या व्हंकलेक मनशां पडूंक ना म्हणून बिलकूल म्हणूजो आनी म्हजो न्हवरो हगेन दवरता म्हजें बायल हगेन दवरता म्हण एकामेकाक म्हणून नजो हगेन दवरता म्हणून इगो म्हणून नजो देखून तुज्या पत्नीक सेल्फ अंडरस्टँडे वयर तुका पावर आसा ताका ताचें कळ्ळे गुणात पूण थोडे आमकां कळना न्हवऱ्याक कळना ती बायल दाखोवन दिवचें बायलेक ताचे भितर असली सकत दाखोवन दिवचें पावर आसा बायलेक तशेंच व्हंकले तें कळ्ळे भितर अंडरस्टँड तिचे कळ्ळे गुणात म्हणून सेल्फ अंडरस्टँडींग करची सकत न्हवऱ्याक आसा ती यूज करन एकामेका बांदून हाडचें बिल्डअप करचें देखून डोंट टेर देम डावन बट बिल्डअप कर टेर डावन करूं नाका तें कसलोन घालूंक न्ही बायलेन न्हवऱ्याक आड घालूंक न्ही आनी न्हवऱ्यान बायलेक आड घालूंक न्ही ताका बांदून हाडूंक इट्स युअर चॉयस तूं न्हवऱ्याक बांदून हाडटाय की या ताका सकयल घालून पिड्ड्यार करताय तुज्या व्हंकले बांदून हाडटाय की या ताका सकयल घालून पिड्ड्यार करताय तें तुजें चॉयस तुजी विंसवणी तुवें करचें मोस्ट इम्पॉर्टंट चॉयस यू वील मेक for the health of your marriage तुवें कळ्ळें चॉयस करता पळय तशी तुजी लग्नाची न्ही भलायकी नासता बरी सुडाळ पुडपुडीत तुजी लग्नाची बी आसाचें जाल्यार तुवें चॉयस करचें तुज्या व्हंकलेक बांदून हाडूंगी सकलाक घालूंक गी या तुज्या न्हवऱ्याक बांदून हाडूंक बळादीक करूंक गी या हस्कत करूंक तुवें चूज करचें चूज टू बिल्ड युअर स्पावज तुज्या व्हंकलेक ह्या न्हवऱ्याक बांदून हाडूंक तूं आज चूज कर तुजे लग्नाची न्ही फालवाल्लो तुज्या लग्ना जिवितांतलो मोगाचो उजो तो भरपूर जळोवन दी इतले विशय नियाळ करन तुजो लग्ना जिवितांत मोग तो वळोवन येवन दी बरोवन येवन दी सदांच वाडोवन दी देव तुमचेर आशिर्वाद करून दी आमेन.